एलिगेशन जालें आयजूय परतून 16 कोटीचे एक्स्ट्रा म्हणून सांगिल्लें सो कितें म्हणून एकूच हांव पयलीं गजाल सांगता कला अकादमीचें इन्स्पेक्शन करपाक हांव PWD मिनिस्टर आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर अलॉंग वीथ माय एंटायर टीम CC आर्किटेक्ट सगळे पुरा इन्स्पेक्शन केलें. पुरा इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत बाकीच्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आहा पळय सुरवातीचो लोक जे एक्झॅगरेट करून ज्यो फिगर सांगता पण सगळ्यो फिगर चुकीच्यो आसा. ताची उगीच नाका जाल्ल्यो फिगर्स एक्झॅगरेट करून सांगपाची गरज ना. हांव टॅक्निकली हेतून वचना आनी फिगरांनी वचना पण एक गजाल सांगता वन ऑफ द बेस्ट कला अकादमी लोकां खातीर इनॉग्रेट जाल्या उपरांत पळोवपाक मेळटली. आमी 20 नोव्हेंबराच्या इफीचे कार्यक्रम जे आसा पळय ब्लॅक बॉक्स आनी बाकीच्या हेज्या खातीर ही आमी कला अकादमी ओपन करपाचो प्रयत्न आहा. 100% इफी खातीर कला अकादमी आनी बाकीची हे जे आहा ती इफी खातीर ओपन जातली आनी फक्त उरता उरलो मेन ऑडिटोरियम एकूच विशय उरतलो. वर्ल्ड आयुर्वेद काँग्रेस जो गोंयांत जावपाचो आसा 8 तारखेक तेन्ना प्रयत्न आसा की वर्ल्ड आयुर्वेद काँग्रेसा खातीर मेन ऑडिटोरियमूय बी ओपन करतले. मीन वायल म्हणजे 8 ते 10 डिसेंबर 8 डिसेंबराच्या पयलीं पूर्ण कला अकादमी जी आसा ती ओपन जातली आनी ताज्या उपरांत हाजे जे डिटेल्स जे दिवपाक जाय पळय तेन्ना हांव परत एकदा PWD आनी मिनिस्टर हांव बाकीचे बसून तेजी डिटेल्स एलिगेशन जी जालां स्कॅमाचे स्कॅम जाला बिलकुल ना कसलोच स्कॅम जावंक ना. हांव हितून सामकें सांगपाक सोदतां की कसलोच स्कॅम कोणाच कडल्यान जावंक ना. सगळ्यो प्रोसिजर रायटली कंप्लीट केल्ली आसा. गोविंदा घेऊया